प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 17वो विसवोर वोड 20 ते 26 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 17 वर्सेस 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव मागणें कोत्तां तें हांचेच पासोतलो. तोर जी कोण तांच्या उतरां वरवीं म्हजेर भावार दवरतली ह्याय मनशां पासून ती सगळीं एक जावं. जशें तूं बापा म्हजे सोवें आसाय आनी हांव तुजे सोवें आसा तशेंच तीं हे सोवें एक जावं. आनी हे पोरी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार भावार दवरून जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्ल्या ही मोहिमा तांकां दी. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें आसूं ही सुपूर्णायेन एक जावं. तुवें म्हाका पाठयला आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवन बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती म्हूण म्हजी खोशी. आनी अशें तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा ती फुडें वचची कित्याक संवसार रचिना तुवें म्हजो मोग केलो. नितीवंत बापा संवसारान तुका वळखून घेवं पूण हांव तुका वळखता आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी वळखून घे. हांवें ताका तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो. हे पोरी ज्या मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शुवर्तमानान आमी वाचलां 17 वडीन की जेजू आपल्या बापाशी मागणें करता आपल्या शिसां पासत आनी परतून तो आयज आमचे कडेन उलयता आनी आमचे पासत ताणें ही मागणी केला. तर आयज आमी ह्या 20वी वडीर आमचो नियाळ करुया. तो कितें म्हणटा 20वी वडीन? हांव मागणें कोत्तां तें हाचेच पासत न्हय तर जी कोण ताच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावार दवरतलीं ती मनशां पासत हांव तें कोत्तां. म्हणजे भाव भयणीनो जेन्ना 2000 वर्सां पयलीं जेजून मागणें केलें ताणें आपल्या शिसां पासत मागणें केलें. ताणें फकत आपल्या शिसां पासत करूंक ना पूण ताजें एक एकल्या भावार्थी पासून केलें. भाव भयणीनो आमी 2000 वर्सां जावन आमी चिंता आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आमी सोजमनाव आमकां की जेजून आमचे पासत मागणें केलां आनी आजुनूय मागणें करीत आहा सर्गीच्या बापाच्या उजव्याच्या हाताक बसून. आनी भाव भयणीनो तो आयज कितें म्हणटा त्या 20वी वडीन? तो म्हणटा हांव मागणें कोत्तां तें हाचेच पासत न्हय म्हणजे आपल्या शिसां पासत न्हय तर जी कोण तांच्या उतरा वरवीं म्हजेर भावरतलीं ती मनशां पासत. तर भाव भयणीनो आयज जे आमी उतर आयकलां 20वी वड आनी आख्खी 17 विसवोर तर भाव भयणीनो आमकां कितें कळोन येता? आमकां कळोन येता की जेजून आमचे पासत मागणें केलें. जेजून आमचो इतलो मोग केलो तो खुर्सार गेलो आपलें रगत वारोयलें. ताणें आमकां आमच्या सोगीच्या बापाचो मोग आपणावपाक ताणें आमकां देवाची भुरगीं केलीं आनी खंय केलीं? आपल्या रगता वरवीं. तो गेलो खुर्सार आमचें मरण मेलो ताणें आपलें मरण तो मरण आमचे पासत आतां आमकां सोर्ग उक्तो केलो. आनी भाव भयणीनो आतां जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरना खरेंच पयलीं जेजूक आमकां सोनी देव आनी सर्वंडार म्हूण मानून घेता फकत उतरांनी न्हय पूण कोन्यांनी तेन्ना
सर्गीच्या बापाचो मोग आमचे भितर व्हांवता आनी जेन्ना आमच्या सर्गीच्या बापाचो बाप आमचो मोग करता भाव भयणीनो तो आमकां कांयच उणें करिना कांयच उणें करिना भाव भयणीनो आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमची पाय माय ताका दूड ना जाल्यार घर ना जाल्यार कितें तरी त्रास जाल्यार आमकां ते भुरग्यांक कमी करतले पूण खंयचीय पाय माय ह्या संवसारांत आपल्याक कमी करून भुरग्यांक दितली पूण आमचो सर्गीचो बाप हें न्हय आमच्या सर्गीच्या बापा कडेन कांयच कमी ना आनी जेन्ना आमी ताचे कडेन येता जेन्ना आमी जेजूचेर बाबार दवरता जेन्ना आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलता आतां भाव भयणीनो आमकां सगळें स्वर्गारा राज्यांतलें मेवता सगळें देवाचें फावो जाता आनी एक आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता कित्याक जेजून आपल्या रोगता वरवीं आमचे पासत आपलें रोगत वारयलें देखून तो म्हणटा जे मागणें हांवें केलां हांव कोत्तां ह्या वेळार हांव फकत ह्या म्हज्या शिसां पासत करिना पूण एक एकल्या भावार्थी पासत कोत्ता म्हणजे भाव भयणीनो जे मागणें जेजून 2000 वर्सां पयलीं केलें ते आयज आमी जेन्ना तें वाचता ताचेर नियाळ कोत्ता तें मागणें तुका आनी म्हाका कोत्ता जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता आनी जेन्ना आमी जेजूचेर बावर दवरता सर्गीचो बाप आमचे भितर आपलो मोग ओतयता तेच भाशेन जो तो आपल्या आपल्या पुता जेजूचो मोग कोत्ता कांय डिफरन्स ना जो मोग तो जेजूचो कोत्ता तोच मोग आमचो कोत्ता आनी आमकां कांयच फाल्स करिना कांयच कमी करिना आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता आयज खेरीत भाशेन आमी फकत जेजूक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया कितले फावटी आमी म्हणटा जेजू आमी ताका पाचारता ताका आमी आमचो सोमी देव म्हूण मानता पूण खरेपणी आमी ताचें उतर पाळटावंक जाय आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी परतून नियाळ करुया ह्या उतराची आमच्या मनाची नोसणी करून हें उतर दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आयज तर आमी सुरवात करुया आनी मोग जो आमच्या सर्गीचो बापाचो हा आमकां एक एकल्याक जो आमी भावार्थ दवरता जेजूचेर तो आमी आपणान आमी आतां हो मोग दुसऱ्यांक दिवपाक आयज थान आमी वावरुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव